उरून ना. खरें म्हणजे हांव एक काणी सांगतलो असलो पण सांगिना क्वेश्चन अवर म्हणून सांगिना जाल्यार म्हटल्यार क्वेश्चन अवरूय काणी ना मागीर केन्ना तरी सांगता. पण तो इतलो रुटीन जाला की फॉर्म येता कॉन्ट्री सही मारता दिता सही मारता दिता ताजेर कितें आसा तें सुद्दां पळयना. तो रुटीन एक्सरसायज हांव स्टॉप करतलो. द मोमेंट यू पुट दीस थिंग्स देर वील बी द कन्सर्न बिल्डर or the person who is developing can come to the government for developing that area. ऑटोमॅटिकली ती सगळी सुविधा एप्रूव जातली आनी मागीर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवं येता. ड्वेलिंग इन इट सिंगल आसत कोणाचें घर किंवा बंगलो आसत ताका हें लागचें ना. ताका हें एक्झम्पशन आसतलें. इट इज अ स्मॉल कन्झम्पशन. वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट बीग कन्झम्पशन. आय विल टेक केअर ऑफ दिस. श्री नरेश सावळ, श्री रोहन खवटे. I may be permitted to ask star LQ number 8B. उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर आसा. Speaker sir, खंयचे मनीस धंदो सुरू करतलो जाल्यार he has to get registered under these various departments, especially commercial tax. आनी हांगा पळयलें annexure B जाल्यार total number of dealers, hotels, proprietors who have not filed returns for last 2 return periods म्हणजे 2 वर्सां सगळे धरले केसीस in various sections of the tax, the total are 19,210. इतले केसीस जे आसा आर नॉर्मली आर बाय फ्लाय बाय नायट ऑपरेटर्स. गोंयकार सदांच आपले टॅक्स जाग्यार भरतात. फ्लाय बाय नायट ऑपरेटर टेंडन्सी आसता रिटर्न न फायल करपाची बाकीचे. वॉट इज द एक्शन that the honorable CM of the government is proposing to take on this type of people, or on the other side what is the action the department proposes to take in terms of this? Speaker sir, एक म्हणजे पयली हे फ्लाय बाय नायट ऑपरेटर न्हय, हे बारकेले मनीस चडशे थोडे आसा एखादे फ्लाय बाय नायट. उदाहरण सेंट्रल सेटले आसा रिटर्न फायल करूना. रिटर्न फायल करूना तातले भितरले 70 ते 80% तरी लोक तांचो टॅक्सूच ना. ते बारीक कोण ऑपरेटर आसता तो दोनूय डिलर दोनूय रजिस्ट्रेशन करता आनी ताका इंटरस्टेट ट्रान्जॅक्शन जायत ना. तो टॅक्सूय फारीक करिना आनी रिटर्नूय करिना. ताजे खातीर आमी काही सोप्यो मेथडी केल्या. उदाहरण सांगता, लक्झरी टॅक्साचेर जे आसा ते स्कूटरवाले आहा पळय आमचे कळंगुटे बिळंगुटे हातून दर्यान ट्युरिस्टांक हे येता ते मोटरबोट बी दे रजिस्टर. They don't file return at all. So now I have suggested, and we are amending law accordingly, that for them, जाय जाल्यार इल्लीशी रजिस्ट्रेशन फी वाडय आनी टॅक्स वेगळो कलेक्ट करूं नाका, वन टायमूच करतो आनी द एप्लिकेशन फॉर रिन्युअल वील बी ऑल्सो रिटर्न. अशा प्रकारचो अमेंडमेंट कर म्हणून. सो दॅट दे डोंट गो आउटसायड द स्कोप ऑफ लॉ. बाकीच्यांकूय बारीक कोण डिलर आहा पळय ताका वर्साचे रिटर्न फायल करपाचें हें केलां, एक्झम्पशन करता आमी. ह्याच बारीक ऑपरेटरांक तुम्ही तुमच्या लॉन प्रोविजन आसा पेनल्टी चार्ज करपाक. म्हणजे 2 वर्सान तोच बारीक ऑपरेटर तुमचे कडेन फायल करपाक रिटर्न येता आनी तुमचो कमिशनर थंय प्रोविजन आसा मारता म्हणना हांव, पूण प्रोविजन आसा की पेनल्टी लावपाची. सो आय थिंक वॉट यू सेड करता तो एक जालो. दुसरो स्पीकर सर जे रिटर्न्स फायल करतात, जे रिटर्न फायल करना एक जालें, जे रिटर्न फायल करता तांचे आतां पर्यंत असेसमेंट खंयच्या वर्सा पर्यंत डिपार्टमेंटान केला आनी कितले पेंडींग उरला? तो विशय हातून ना, पण तरी सुद्दां हांव सांगता की जे कोण असेसमेंट फायल करता पळय ताच्या कायद्या प्रमाणे जितले करपाचे आसतात 3 वर्सां आतां सद्या एक्सटेंड केल्लो आहा. 3 वर्सां भितर असेसमेंट जावचे पडटा आनी सगळ्यांचेच असेसमेंट करता अशें ना. 25% मॅक्सिमम आमी असेसमेंट करतात, बाकीचे डीम्ड असेसमेंट जाता. Speaker sir, the figure which is showing for assessment cases pending under the people who have registered and filed are roughly 65,572 as on date, which is quite big. I think the department, I think the department needs to act on this. 65,000 cases pending for assessment. ती बी 11-12 ची अजून assessment ची घेऊन बसल्या 3 वर्सां पयलींची आतांचे सोड. पण 65,000 is a huge thing. तातूंत तुमचे रिफंड जावं बाकीचे जावं सगळे उरता. There are 33,000 dealers for sale tax. There are 24,000 dealers for central sale tax. Goa tax on entry 5,000 सुमार आहा. लक्झरी आनी एंटरटेनमेंट टॅक्स मेळून 2,000. 7 आणि 24 31 आणि 33 64 ते 65,000. स्टार LQ नंबर 30 टेबल बाय नरेश सावळ.
तांचे भितर जी कोणाची तुमचोच रिप्लाय आसा नेक्स्ट इयर इन 65,500 ना खंय म्हणला तुका आतांच म्हणटा त्यो आसा पेंडिंग 65,000 डीलर आहा टोटल सो इट इज एवरेज ओनली 1 year. Last question, Speaker sir. A EDM company like Sunburn comes down to Goa. तो पयलेच आपलो advertise करपाक start करता through Book My Show आणि खंय खंय. Tax in various forms is being collected. When he comes to Goa, after selling his tickets to ask for permission, you give him permission under a single window. What is the type of outstanding that this type of companies have with the commercial tax department? A Sunburn कशी आणि तुम्ही कितें करता ताचे? रणबनाचे आमी म्हाका दिसता पयशे घेतले न्ही रे आउटस्टँडिंग आसा ताचे आनी ते एडजस्टमेंटाक गेला ताणें थंय डेपॉझिट केल्ले पळय सेक्युरिटी ती हांगाच्यान एनकॅश करपाक लायला स्पीकर सर नॉर्मली पयली गजाल 2011-12चे जे पळय असेसमेंट म्हणटा तो ताजी टायम लिमीट आहा 2014-15 2014-15 भितर ते कंप्लीट जातले दॅट इज अ टायम लिमीट 3 वर्सां दुसरो विशय कोणाचे पळय कॅज्युअल डीलर आसता तांचे पयशे आमी एडवान्सान घेता आतां एडवान्सान सुद्दां घेतले जाल्यार फाल्यां ताजे प्रत्यक्ष वेव्हार चड जावंक शकता ताज्या खातीर टुरिजमा कडेनूय डेपॉझीट आसता आनी ना केले जाल्यार लिगल प्रोसिजरा प्रमाणे आमकां वचचें पडटा एडवान्सान रिफंड जायना न्ही एडवान्स जे दितात आनी तांचे सगळें जाता तांचे रिफंड टायमार वचना एज पर युअर लॉ विदीन 90 days यू सपोज टू रिफंड वीच द डिपार्टमेंट सेज वील एडजस्टमेंट कित्याक करपाक जाय बारीक जो मनीस आसता ताका एवरी रुपी इज इम्पॉर्टंट इन इज ओन बिझनेस सो आय रिक्वेस्ट की ताजेर मातशें तुमी अमेंडमेंट जेन्ना घेतात हे सगळ्यो गोश्टी रुल्स अमेंडमेंट काही बाबतींत चालू आसा म्हाका दिसता सादारणपणे 1-2-3 म्हयने आनीक वतले कारण दॅट हॅज टू बी वेटेड इट हॅज बीन ऑलरेडी ऑलमोस्ट वेटेड बाय मी पर्सनली सिटींग विथ दॅम आतां लॉ डिपार्टमेंटाक आमी ते धाडटले सप्टेंबरान सो 1 महिना 1.5 महिन्यान रूल जावंक जाय सो आय पुट अप अ अपर लिमीट ऑफ 3 months बेसिकली आय अंडरस्टँड वॉट यू आर ट्रायंग टू पॉयंट आउट ते शेतान भितर सगळे सिमिटाचे घेवन बसलेले आसता ती पावर घेतल्या हातून भितर फ्लाय बाय नायट ऑपरेटर आसता तांचेर सारको निर्बंध घालपाक केला ही ती कसल्यो त्यो हावजींग हें कितें म्हणटा त्यो कसले तरी होम प्रिटी होम्स बी अशा टायपच्यो एक्झिबिशनां भरता त्या संदर्भानूय पावर्स घेतल्या ते सगळे रुल्स सादारणपणे नोव्हेंबर भितर जातले ताजे नंतर ह्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो दिगंबर कामत इन्क्लुडींग purchase from internet companies like Flipkart. Courier company compulsorily गोंयान तो टॅक्स गोयचो टॅक्स कलेक्ट करचो पडटलो तांकां कुरियर कंपनी दे वील बी रिस्पॉन्सिबल स्पीकर सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आतां प्रिटी होमाक कशें एक्झिबिशनाक रिफर केला माय क्वेश्चन वॉज तशा टायपचे म्हणला माय क्वेश्चन वॉज विथ रिस्पेक्ट टू दॅट ओनली रजिस्टर्ड डीलर पळय आसता अंडर वॅट तो सगळे तरेचे टॅक्स पे करता रिटर्न्स फायल करता ही सब्जेक्ट टू इन्स्पेक्शन पूण हालीं सगळे कडेन गोंयांत एक्झिबिशनां मोठ्या प्रमाणाचेर वाडल्यात वेदर इट इज पँजीम म्हापसा वास्को सगळे कडेन आनी ताजो जबरदस्त परिणाम ह्या रजिस्टर्ड पळय व्यापारी जे आसता तांचेर जाता तांचे देर इज अ ट्रिमेंडस रिझेंटमेंट म्हणजे तांकां भितर तांकां सामकें हें जालां की हे एक्झिबिशनाक येतात आनी दे डोंट पे एनीथींग देर इज नो कंट्रोल आनी आमी जेन्युइन आशिल्ल्यान आमकां हांगा भरपूर त्रास जाता आनी हे भायल्यान कोण कोण ते फक्त एक्झिबिशना पुरते येता तांचे पुरते ते सेल करतात आनी तांचेर काय अशें एक फिलींग व्यापाऱ्यां भितर येवपाक लागला will government work out some mechanism so that even those who participate in the exhibition especially भायल्यान जे येवन येतात गोंयकार कोण आसा ते स्टॉल घालता they cannot miss पूण हे भायले कोण येवन बिझनेस करता they affect the locals business also whether government will work out some mechanism to have regulation on them म्हज्या बजेट हातून प्रोपोजलांनी पोरूच्या ह्यो सगळ्यो हे एड्रेस केल्या हांव तेच सांगता रुल्स करपाक खूब दीस गेले ताजे कारण कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द हें पोजिशन म्हणजे कशा सेल्फ हेल्प ग्रूप ताका टॅक्सा भायर धरूंक जाय सेल्फ हेल्प ग्रुपाक ते टॅक्स लावपाची गरज ना सो एक्झिबिशन सेल्फ हेल्प ग्रुप ते बारीक वस्तू विकता आय एम टॉकिंग अबाउट बिग थिंग्स तेच उत्तर सांगता बिग स्टॉल्स म्हणजे पण त्या बिग स्टॉला बरोबर जेन्ना कायदो करता पळय तो कायदो बिग स्टॉल काय स्मॉल स्टॉल पळयना ही हॅज टू बी अ रेग्युलर डीलर ऑर अ टेम्पररी डीलर तो धाकटो आहा काय मोठो तो पळयना त्यामुळे ताजे रेग्युलेशन्स केल्या तेच सांगता हांव तातूंत भितर ही सगळी प्रोविजनां इन्क्लुडींग चार्जींग कलेक्टींग टॅक्स फ्रॉम द पर्सन हू इज सेलिंग इन दॅट फील्ड शेतान भितर रोड कप्स करता डुप्लिकेट माल सगळो तयार करता आनी PWDचे काही कॉन्ट्रॅक्टर हांवें हांगा पणजे एक गट धरला ते ताळीगांव आयडल हेजे कडेन तो सगळो डुप्लिकेट माल घालता तो हांवें सगळो काडूंक लायला What about online sales? That is, I told,
Online all sales. transport companies and courier companies will have to take the responsibility of depositing the state tax in the treasury after these rules are passed. There is a provision for it. They will have to register, otherwise they will be treated as a unregistered dealer and action will be taken. Just one small point to make. The customer is the king. As long as the people get benefit, housewives get benefit, that's why they are a big success. Why they should not take the benefit, reap the benefit? Just because some local fellows are there, you cannot curb that. We are not opposing. Ultimately, it is the housewives and the common man who benefits out of this. I don't understand this logic. What Honorable Digambar is telling. There's no question of customer here. I am saying if a local dealer has to pay tax, anybody who does sales has to pay tax. You cannot avoid. Why it is such a big success? Because people are getting cheaper. It is a fact. People are getting cheaper. Ground reality is different. Vasco Sudha Paul hai takala. There are two reasons why certain, we are not stopping it. Number one, I think they get cheaper because many times they buy on a large quantity, bulk. Number two, they don't have any permanent expenditure of an establishment. Number three, they don't have to pay sale tax. So what we are saying, let them hold the exhibition, but whatever is the tax due, they have to pay. That's all. They have to pay the tax. They can't avoid. पुढला प्रश्न श्री दिगंबर कामत. Sir, start LEQ number 9B. 9B. उत्तर सभागृहाच्या पटलावर दवरल्याप्रमाणे. Speaker sir, my question was with respect to the complaints received by Town and Country Planning Department against illegal construction, violations of the Town and Country Planning rules or act, whatever it is. Now, I have got answer that 421 complaints have been received. I went through those complaints and I had asked what is the action taken. In most of the cases, I have found that Town Planning Department has forwarded those complaints either to most of the cases panchayats or municipalities. Are they not supposed to take action under the Town Planning Act and rules? See, people come to the town planner, basically they expect action. ताकाय खबर आसा की टाउन प्लॅनिंग एक्टान भितर प्रोविजन जे आहा ते खूब वीक आहा. I think we should, हो सगळो विषय जो आसा पळय, I debated it with our law department, Advocate General, and we have come to conclusion, and unless we put stringent penalties including jail sentence for illegal construction, this is not going to stop. So give me some more time. We are working out a mechanism by which if a person violates some conditions, he can be prosecuted in the court. Illegal, but before that, the rules and regulation has to be relaxed. For example, a single dwelling unit or maybe up to four houses, there has to be flexibility provided to the applicant in such a way that within 45 or 60 days maximum, he should get his license at his home. आयज ताका पंचायत सतयता, टाउन प्लॅनिंग, म्हाका आनीक 2-3 म्हयने जाय. हांव इतलेंच सांगता की हातून सगळ्या हातून हांव हे करता. I am already working on it. No, Chief Minister, my suggestion is, I agree with your viewpoint that Town Planning Act doesn't have very stringent provisions. But today what happens, when somebody complains to the town planner, at least a notice should go from the Town Planning Department. That creates a scare in him. Otherwise, you are just forwarding it to Panchayat. That means Town Planning should at least take cognizance and issue a notice to him. Time सोंपता म्हणून तुका एकूच सांगता, the scare is not one who does illegal. If the scare was there with the illegal 421 cases येवच्यो नासल्यो. The scare is among Town Planning Department that a complaint comes. प्रश्नकाल सोंपलो. आमी